प्रितीच्या बाब भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 21 वोड 5 ते 11 पर्यंत. लूक चॅप्टर 21 वर्सेस 5 to 11. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. देव मंदिराची गजाल करून ते काय बऱ्या फातरांनी आणि देवाक भेटयलेल्या दानांनी नेटयलां अशें म्हणटल्यांक जेजून सांगले, तुम्ही जे पळयतात ताचो फातरार फातोर उबो उरचो ना तसले दीस येतले. ते सामके मोडून उडयतले. खोश्ट आनी दुमाळे तांणी ताचे लागीं विचारले, गुरुजी, हे केन्ना घडटले आनी ह्या घडण्याचो वेळ लागीं पावला म्हूण ओळखूंक कसली खुणा जातली? ताणें म्हणलें, तुमकां कोणे फटोय ना जावंक चोत्रायेन रावात. तर जायते जाण म्हज्या नांवान येवन हांवूच तो आनी काळ लागीं पावलो अशें म्हणटले. तुमी तांच्या फाटल्यान वचो नाकात. तुमी झुजांची आनी बोंडांची खबर आयको शकतात ना कांतो नाकात. हें पयलें घडोवंकूच जाय खरें, पूण शेवट रोखडोच येवचो ना. मागीर ताणें तांकां सांगलें, राष्ट्राचेर राष्ट्र आनी राजाचेर राज उप्रासतले. हांगा थंय व्हडल्यो भुंयकांपी जातल्यो. हांगा थंय दुकोळ पडटलो आनी वशाची पिडा पसरतली. अंतराळार भिरांकूळ घडण्यो आनी व्हडल्यो खुणा दिसची पडटल्यो. प्रितीच्या बाब भयणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी वाचलां तेतून जेजू कितें म्हणूंक सोदता तो सांगता आमकां. म्हणटा, तुमकां कोणी फटोय ना जांक चोत्रायेन रावात. 8वी वोड. तर जायते जाण म्हज्या नांवान येवन हांवूच तो आनी काळ लागीं पावला अशें म्हणटले. तुमी तांच्या फाटल्यान वचो नाकात. 8वी वोड परतून वाचता. जेजू म्हणटा, तुमकां कोणी फटोय ना जांक चोत्रायेन रावात. तर जायते जाण म्हज्या नांवान येवन हांवूच तो आनी काळ लागीं पावला अशें म्हणटले. तुमी तांच्या फाटल्यान वचो नाकात. भाव भयणीनो, ही उतरां जी जेजून उलयलो 2000 वर्सां पयलीं, कित्याक उलयलो तो? ताणें ही उतरां उलयलीं, तांकां सांगलीं आनी बरोवन दवरलीं पवित्र आत्म्यान. कित्याक आयज जेन्ना ही उतरां आमी आयकता, आमी चोत्रायेन रावपाक फावो. भाव भयणीनो, कितलो लोक येता आनी म्हणटा, हांवूच तो, हांवूच तो. तो म्हणटा, हांव जेजूच्या नांवान येयलां, हांव जेजूच्या नांवान येयलां. आतां हांव जो जागो घेता, हांव जेजूचो जागो घेता आनी जें हांव सांगता कित्याक जेजून म्हाका सांगलां. पूण भाव भयणीनो, जें आमकां जेजून सांगलां पवित्र पुस्तकाचेर बरयलेलें आसा. जें पवित्र आत्म्यान आमकां सांगूंक जाय तें जें जेजून सांगलां आनी पवित्र आत्म्यान तें बरोवन दवरलां, तें आतां शिवर्तमान जावन आसा. तें जावन आसा पवित्र पुस्तकाचेर बरयलेलें. जें पवित्र पुस्तकाचेर बरोवंक ना, आमकां ताची गरज ना. कित्याक जें बरयलेलें खूब आसा आनी तें आमी ह्या संवसारांत आमी जियो पासून आमी मरो पासून आमच्यान तें पाळूंक जावचें ना. कित्याक इतल्यो वस्तू आहात. आनी देखून भाव भयणीनो, जें पवित्र पुस्तकाचेर बरयलां ताचेर आमी चोत्राय दवरूंक जाय. कित्याक ही जावन आसा जेजूची उतरां. जेजू कितें म्हणटा? तुमकां कोणी फटोय ना जांक चोत्रायेन रावात. चोत्रायेन रावपाचें म्हणजे कितें भाव भयणीनो? जो कोण उलयता, जो कोण कितें आमकां काणयो सांगता, खबरो सांगता, शेरमां सांगता, शिकवण दिता, तो लोक जेन्ना देवाच्या उतराचेर आड उलयता, जे देवाच्या उतरान बरयलां त्या पवित्र पुस्तकाचेर ताचेर आड उलयता, ती आतां तुमकां फटयतात. म्हणजे जेजून जेन्ना ही उतरां म्हणली, तुमी चोत्रायेन रावात. तुमकां कोणी फटोवना जांक चोत्रायेन रावात. कित्याक भाव भयणीनो? जेजून आमकां सांगलां, खूब प्रवादी येतले, फटींग प्रवादी येतले, जे शिकयतले
आपणाच्या मनान कितें आहा तें, आपणाच्या मनान कितें येता तें, दुसऱ्यांची काणयो आयकून आपल्यो खबरो सांगून. पूण जेन्ना आमकां देवाच्या उतराची सोजमणी ना, आमी देवाचें उतर केन्ना आमी पवित्र पुस्तक उखलूंक ना, आमी ताजेर नियाळ करूंक ना. कोणूय कितें येयलो, कोणेय कितें सांगलें, आमी तें सत मानतलें हांव. म्हणटच आयज कोणें सांगलें कितें आमी तें सत मानतलें हांव. फाल्यां कोणें दुसऱ्यान सांगलें आमी तें सत मानतलें हांव. चवथ्या दिसा आनी कोण सांगतलो, एका म्हयन्यान आनी कोण सांगतलो, एका वर्सान आनी कोण सांगतलो, आमी केन्ना स्वतान रावची ना. पूण जेन्ना आमकां सत कळटा, जें पवित्र पुस्तकाचेर बरयलां, कोणें कितेंय म्हणलें आमी सत जाणो म्हणून आमी केन्नाच फटोवची ना. म्हणटच भाव भयणीनो, जो कोण पवित्र पुस्तक उक्तें करून तें पवित्र पुस्तक शिकता, ताजेर नियाळ करता, पवित्र आत्मा तांकां शिकयता, तें उतर तें पाळटा, आतां कितें घडटा, जें तें उतर सत तें आमी पाळटा तेन्ना आतां आमच्या जिवितान आमी एक जैतिवंत जिवीत जियेता. आतां आमी खरें क्रिस्ती जिवीत जियेता, भावार्थीचें जिवीत जियेता, जें जेजून घडलां खुर्सार तें आमकां फावो जाता. आनी हें करून आतां आमी जाणो की सत कितें तें. म्हणटच जेन्ना कोण येता आनी आमकां कितें दुसरेंच सांगता, आमी जाणो की तें कितें सांगतात तें फट म्हणून. आमी लोकांचे पोजिशन पळोवन आमकां स्वता वयर भायर वचपाची गरज ना. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी सत आयकता, जे पवित्र पुस्तकाचेर बरयलां ताजे उतरा प्रमाणे आमी चलता, आतां भाव भयणीनो आमकां कळोन येता कोण जावन आसा एक फटींग प्रवादी, कोण जावन आसा एक सत प्रवादी, कोण जावन आसा एक देवाचो मनीस. आनी देखून भाव भयणीनो, देवाचो मनीस जावन आसा जाल्यार ताणें देवाच्या उतरा प्रमाणे शिकोवपाची गरज. कित्याक जें ते देवाच्या उतरा प्रमाणे शिकयतात, आतां ते पवित्र आत्मा तांकां तिचोर एक घडण्यो हाडटा, म्हणजे अजापां सांगता. कित्याक जेन्ना सत कोण शिकयता तेन्नाच की पवित्र आत्मा तिचो राजीराज जाता आनी तिचोर पेकोणी जाता, अजापां जातात, सगळी मिलाग्री जातात. आनी हांव भाव भयणीनो, आयज जेन्ना हें शिवर्थमान आमी आयकता, जेजू आमकां सांगता तुमकां कोणूय फटोवना जावंक चोत्रायन रावात. आयज तर आमी चोत्रायन रावया. कोणूय आमकां कितें काणयो सांगीत जाल्यार, कितें आमकां सांगीत जाल्यार, आमी जेन्ना देवाच्या उतराची आमकां सोजमणी आहा, आमी देवाचें उतर शिकता, कोणूच आमकां फटोवंक पावचो ना. हें आयज करपाक आमी आयज सुरवात करुया. देवाच्या उतरान रिगून रावया, देवाचें उतर शिकुया. आमच्या आख्ख्या दिसान आमी रांदता, आमी बाटान वेता, आमी शेतान वेता, आमी बाजारान वेता, आमी काणयो सांगता, सगल्यो वस्तू करता. पूण आमी वेळ काडून देवाचें उतर शिकोया, देवाचें उतर आयकोया, देवाच्या उतराची सोजमणी घेवया. आनी आतां आमी एके भाशेन चोत्रायन रावया. हें देवाचें उतर पाडूंक कोणें आमकां फटोवना जावंक आनी जैतिवंत जिवीत जिवन एक दीस जेजूक आमी आमंत्रण दिवन ताजे बरोबर सर्गीचेर सूख भोगूंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेता.